मडगांव नगरपालिकेन सोपो कलेक्शनाचे कंत्राट कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक दिला असो आरोप सावियो कुतिनोन केला। सोपो एकठांय करप आनी कोयर एकठांय करप ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली। ही दोनूय कामां एकाच कंत्राटदाराक दिवप हातूंतल्यान पालिकेच्या कामात घोळ दिसून येता। देखून सावियो हांणी हे विशीं पालिके कडल्यान स्पश्टीकरण मागला। हे विशीं चौकशी जावची अशीय मागणी केल्या। सोपोय बी एक बरो व्यवहार जाल्लो आहा आनी ते वेस्टेड इंट्रस्ट आहा पळय म्युनिसिपालिटी भितर ते कशे भाशेन आज भायर घेवपा जाय ते तांकां सामकें बरोबर खबर आहा। आतां ह्या फावटी जो गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सोपो कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा, सोपो कलेक्शना कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा। आतां हें जाल्ल्या भशेन गार्बेज कलेक्शन सोडून पयशे कलेक्शनाचे एक प्रमोशन जाल्ल्या भशेन आहा। पूण एक्चुअल फॅक्ट कितें आहा, ह्यो जो हें आसा एजन्सी आसा गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो हो एक मुखवटो। एक्चुअल कलेक्शन करपी भलतेच आसतले, समजलें, फक्त ते टर्नओवर मेळपा खातीर कित्याक कंडिशन्स आसा, कंडिशन्स हे भाशेन घालतात म्युनिसिपालिटी सो दॅट तिसऱ्या मनशान येवपा जायना, समजला। आनीक ते हाय टर्नओवर आसल्या कारणान तेमकां ऑलरेडी हाय टर्नओवर आसता सो तितून तांकां तो हें जाता ओके। पूण हितून कितें जालें हे फावटी जो हायेस्ट बिडर आशिल्लो तांणी विड्रॉ केलें। सो विड्रॉ केलें म्हणटकीर तो सेकंड हायेस्ट आहा ताका दिलें। आतां कोण आतां हें दाखोवपाक सोदता कितें, फर्स्ट बिडर आहा तेणे अडेच लाखीत भरले डेपोजीट, ते तेगेले फॉरफीट जाता। पूण हेतून फायदो कोणा जालो ना सांगपा म्हळ्यार जो डिफरन्स आसा फ्रॉम फर्स्ट बिडर टू सेकंड बिडर अडेच लाखाचे परत आनी कितले 5 लाख मायजो डिफरन्स जाता। सो तो इफेक्टिवली तो फायदो जालो, समजला। सो हे भाशेन ते म्युनिसिपालिटी लुटपाचें काम चालू आसा। दुसरें आमी हेंवूय सांगत येयल्लें आसा की जो सोपो कॉन्ट्रॅक्ट आसता हो पीक सीजन आसा जानेवारी टू जून, समजला। आनी ह्या म्हयन्यांनी मॅक्सिमम कलेक्शन जाता, समजला। आनी अशें हें जाता एवरी टायम की ह्या म्हयन्यात कलेक्शन जालें ऑर्डर दितात, डेपोजीट कितें आहा तें घेता, पूण एज म्हयने जेन्ना प्रोग्रेस जाता तेन्ना तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो तेगे इन्स्टॉलमेंट भरपाचो बंद करता, समजला। आनी जेन्ना जून म्हयनो पावता, पावसा दीस पावता, जेन्ना लीन सीजन पावता त्या टायमार तो म्हणटा आपणा कडेन जायना आनी तो विड्रॉ करता। सो फायनली डिफॉल्ट अमावंट उरता तसोच, समजला। अशें करून प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर एक कॉन्ट्रॅक्टर करून आजच्या दिसा 60 ते 80 लाख ऑलरेडी आउटस्टँडिंग आसा फ्रॉम वेरियस कॉन्ट्रॅक्टर, समजला। आनी एवरी इयर एक एड जाता सोप्याचेच कोणा मागीर रिबेट दिता ते, कोणा मागीर वेवर दिता ते कारस्थान चालू आसा एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक एक्सपेंडिचर। आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटी को पयशे आसना त्या टायमार कोणाक हें करता ते टार्गेट जे लॉयल टॅक्सपेयर आसा, जे कोण लिगली लायसन्स घेवन आसता, जे कोण लिगली घराचे हाऊस टॅक्स फारीक करता तांचेरूच बर्डन येता, हाय फीज हायक करता आनी हे सगळें चालू आसा। इवन गेल्ले फावटी जो वोटर लाख स्टाफ घेवन गेल्लो आज 2 वर्सां पायले 1 रुपया येवना। फाल्यां कावन्सिलार टर्म काबार जातलो, न्यू कावन्सिल येतले ते सांगतले की पयलीं कावन्सिलाचे हें म्हण कारस्थान म्हण। सो हे भाशेन म्युनिसिपालिटीचे आनी पब्लीक एक्सचेकराक लॉसान घालता।